ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजत आहात सगळी? बरं आहे मग. सो आईंग झाले उमान मॉर्निंग ओके, आणि आम दोघा उठले ना रे आयु. सो आयज आम मामा सांगितला आम ब्रेकफास्ट करतली म्हणून रे. मामा कोणाक मग कितें आम करपाक जाय ब्रेकफास्ट. आणि आयज म्हाका स्टडी हॉलिडे, एग्जामीची ना रे. मुगे लास्ट एग्जाम आतां ओके. सो करूया मरे एगू. चल या. सो फ्रेंड्स इथे घायला आहे तांतयां, सॉल्ट आणि पेपर. सो आता मिक्स करता. सो फ्रेंड्स इथे आहे घायला बटर ओके. ऑइल घायना कित्याक म्हाका बटरान सारको लायट जाता हे खावपाक. आता घाता हे. सो फ्रेंड्स इथे झाले आमचे ब्रेकफास्ट आणि आले ट्राय केले. आले कशा रे? चल ब्रेकफास्ट कराय. बेस्ट. चल ब्रेकफास्ट कराय ओके. बाय. मागीर मेळटे. सो आयज केला जेवणाक रायस. असे रायस केला आणि केला चोय तोरांची पोळी, रोस तो तोरां रोस सारके रुचीक रुचीक तोरां रोस केला. तोर घायली बरी आणि चोय केल्या भेंड्या भाजी. आणि हे चोय जाताय लेपो फ्राय. A few moments later. सो फ्रेंड्स इथे मामान म्हाका जेवण घायला. आयज हा रायस, लेप फ्राय आणि भेंड्या भाजी आणि कित गो मामा? हेजे तोरां रोस. तोरा रोस. थोडोसो घालता काय तोर. ओके थँक्यू. हे सगळं आयज मुगे फेवरेट हा. सो हांव ट्राय करता. सो फ्रेंड्स इथे आता हांव जेयता ओके. आयज मामान बरोसो सारको तोरा रोस केला. म्हाका ट्राय करपाचो सारको. चल ट्राय कर आनी सांग फ्रेंड्सां केस केलो तो मामान. बरोचसो तेच सारको. रायस हॉट हा कुकर. सारखे बेस्ट मामा. बेस्ट सारखे. ओके सारखे टेस्टी. चल जे आता ओके. बाय. आणि याचंय आता आलू बेबी जेयता न रे. आलू केस केला मामानो. बेस्ट चाल सारखे. आणि त्या केस कित केले ते हेड हेड मोस्ती बेबीज ती आस्ती आस्ती. कित हात तू आयज सांगो हेच केसा फिशू. हय लुलू सांगळले बट केसो रे नाव कितें रे ते फिशाचे? शाकू. दिस इज लेपो फिश. Yes. You love lepo, no? You and Didi. You like न रे लेपो? हाँ गरबी गांको टायगरा भाशी. हाँ फिश ओके. अच्छा ना एन्जॉय करता जेवण. बेस्ट जाला. अच्छा टायगर हा टायगर टायगर. आवय सोडलो टायगर. बिग. यम्मी यम्मी यस. चल जेता आता मागीर मेळटे. बाय. से बाय लिया. Later. हाय ग्रेस फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? सो इचोय आज जाले आफ्टरनून आणि अनायरा आयज हॉलिडे हा स्टडी हॉलिडे. फाल तेका तेगेली लास्ट एग्जाम आणि सारकें एक्सायटेड हा ते आणि हॅपी बी हा सारकें. लास्ट एग्जामू सारको 1 म्हयनो एग्जामीन काळा आमी सारको स्ट्रेस लेवल सारकें चड आहलेले. सो यू नो आतां म्हाकाय बी मातशें रेस्ट मेळटली आणि येस. सो चोय रांदून बी जालें, जेयलीं आमी सगळीं. दाखयलें तुका
अनायरान आयज कित केलो तें सारकें यमी यमी जेवण ओके दोगांय जेयलीं आनी तीं गेलीं आतां थोडो सोगूत रेस्ट करपा न्हिदपा गेलीं आनी हांव हें चोय सोकाण व्लॉग बी म्हाका कांय स्टार्ट करूं मेळना मातशें बिजी उरलें घरा कामाची आनी आतां मेळटा तुमकां चोय ओके सो येस म्हाका आमकां एक न्हू कमेंट येयलोलो ओके म्हाका स्पेशली हे कमेंटाचेर उलोवपा जाय आसलोलें एक्चुली जायत येताय आमकां जायत येताय मोस्टली नेगेटीव थोडे हींच सून मुटाय तेश कोन्न नेगेटीव कमेंट येताय हेर सोगले तुमी आमकां जायतो मोग दिताय बरोबर कमेंट्स धाडटाय आमकां थँक्यू तुमकां आनी एक चुकोन नेगेटीव म्हणपा ना हांव बट एक कमेंट येता आसलो की ओदोचा लोक आसता की आमी आख्खे दिसाचो फकत तुमकां एक 10 to 15 minutes दाखयताय व्लॉगां सो जे व्लॉगां दाखयताय तेज फाटल्यान कितें जाता तें खबर आसना न्हू तुमकां सो कितें अशें आनी कितको आमी त्रास काटाय कितकोन आमी रावताय कितकोन आमी आमगे लायफ फुल्ली आमी तुमकां दाखयनाय जस्ट थोडो दाखयताय तुमकां ओके सो येस एक कमेंट येयलो म्हाका नांव सांगपा ना हांव बट नेक्स्ट टायम तर म्हाका कमेंट येयलो जाल्यार स्पेशली हांव नांव सांगतलें ओके बट ए पाट हांव नांव सांगपा ना तेगे नांव सॉरी तेगे एक कमेंट सांगो तुका इट हॅज कम टू अ पॉयंट युअर व्लॉग्स आर रिपीट टॉपिक्स जस्ट 2 kids ग्रोईंग नाव आनी तेणें एक युट्यूबरान गे नांव घायलां ओके मेल युट्यूबर हांव तेगे नांव काणा तेणें घायलां दीस सो एंड सो पर्सन मेक्स गूड व्लॉग्स ओके तेगे बरो दिसता हे व्लॉग्स आमच्याकून ओके सो येस हांव सांगपा सोदयतां हे कमेंटाचे इट हॅज कम टू अ पॉयंट युअर व्लॉग्स आर रिपीट टॉपिक्स सो हांवें हेज्या पयलें म्हणलें आनी हांव अगेन रिपीट कोतां हांव मुगेलें फुल्ली एवरी डे ओके आख्खे दीस हांव व्लॉग दाखयतां आम लायक कितकोन हांव मुगे भुरग्यां रांदितां आनी आम कित कोताय घरा भोंवपा वयताय जाल्यार हूंय भोंवपा वयताय शॉपिंग करूं वयताय जाल्यार हूंय शॉपिंग कोताय कित शॉपिंग कोताय सो इट्स लायक एवरी डे व्लॉग ओके आनी तुवें जें मेन्शन केलां ओके ते मनशा गेलें दॅट मेल पर्सन येस तेगे व्लॉग्स म्हाकाय लायक जाताय मुगे भुरग्यांकूय लायक जाताय आनी हांव चोयताय तेगे व्लॉग्स ओके ही इज अनमॅरीड भुरगीं नाय तेका ओके तेगे फॅमिली हा I think the college kota or something, I don't know. But yes, tege lifestyle sarke different and amge lifestyle totally different. Ami, muge burgi hai muge go ha ani muge cooking dakoita kenna ani amge lifestyle dakoita. So tege totally different. To tege ate best vlogs kata, okay? Best vlogs. आनी हांव मुगे आटी मोको जात तेश कोन हांव व्लॉग कोता एवरी डे मुज्यान भायर वोसोन तुमकां सोगलें दाखोवपा लायक जायना बिकॉज आय एम अ हावज वायफ ओके मुगे घोव कामां वयता दीस भोव काम कोता रातीको येता आनी विका ऑफ मेळटा तेदो आमगेलें हिंगा तिंगा शॉपिंग जेवणाचें जावं तें हें मोटा तें मोटा तो वयता आपणें गार्ड सार करपा जेदो आम भायर वयताय तेदो आम तुमकां दाखयताय सो येस आनी एक म्हणजे तुम जाणाय आतां हिंगा सिट्युएशन कित जालो आहा तें फूल मिडल इस्ट ओके 2 दीस पयलीं हिंगा एटॅक्स जाले ओके आनी इंडियन्सूय बी मेले 2 जाण तुम चोयला आसतलो न्यूज सिट्युएशन इज नॉट गूड ओके सो तेका लागोन आमी चोडशीं भायर सरोंक कोनाय हूंय वचपा बी भिरांत दिसोत म्हाका भुरगीं हाय मुगेलीं सो लायक बेटर टू बी सेफ रावलोले इज बेटर लायक कित्या बेश्टें चान्स घेवपाचो ओके सो हांव जात तितुलें घाराकू रावता मुगे भुरग्यांक घेवन ओके
तेंगे स्टडीज एग्जाम्सूय चलताय भुरग्यांल्यो सो आमगे स्टडीज कोता आमगे रांदिता तुम चोयला आसतलो एंड सामगे व्लॉग्स बी सारके येयन आहलोले ओके सो सॉरी फॉर दॅट बट यू नो रिपिटेड व्लॉग्स आनी तें आनी तेणेशी म्हळां की यू नो जस्ट 2 kids ग्रोईंग नाव येस ऑफकोर्स मुगे भुरगीं तीं आनी मुगे दोगूजां भुरगीं हाय सो ऑब्वियसली दीस इज अ फॅमिली चॅनल हांव मुगे भुरगीं दाखयतो न्हू तुमकां हांव आनी कितें दाखोवचें तुमकां ओके सो आम सोगलीं मेळून ब्लॉगींग कोताय आम सोगलीं दाखयताय अनायराय उलोयता आमगे धाकटें बाय उलोयता हांवूय उलोयता आमगे घोवूय उलोयता सो यू वील सी दीस ओनली ओके दीस इज फॅमिली चॅनल आनी जें आम एवरी डे आम कितें कोताय तें आम दाखयताय ओके सो आई होप हो कोण कमेंट मारतो यू नो हांवें एक्सप्लेनेशन दिल मो सारकें तुमकां ओके तुका एंड हांव नेगेटीव वेयान घेयना ओके तुवें तो कमेंट मारतो बट हेज्या पयलेय बी यू नो कमेंट्स येयले आनी हांव ओगे रावतालें बट नाव आय सेड की हांवें एक्सप्लेन केल्या बरें वन्स एंड फॉर ऑल म्हूण तेशको ओके सो येस आनी कांय न्हू इतलें सांगपा आसलोलें ओके कांय वायट हेज्यान हांव सांगना बट यू नो एज पर द सिट्युएशन आतां कितें जालो आहा आनी मुगे चॅनल फॅमिली चॅनल हांव मुगे घरां कितें कोत्ता तें हांव दाखयतां आय एम अ हावज वायफ ओके सो येस इतलें म्हूण सोदतालें आनी ओके सो चल आनी रेगे लास्ट एग्जाम फाल्यां एंड वी एक्सायटेड सारकी एग्जाम काबार जातली आनी बरी रेस्ट घेता मो ओके सो मागीर मेळटा तुमकां अनायरा ती उठोन म्हणटी ओके बाय मोग आसूं एंड आय होप हांवें कितें म्हणलें तें कोणू राग दोनाकाय ओके प्लीज यू नो सोदां एशें को कमेंट येताले एशी कोन ओके रिलेटेड टू दीस ओनली सो आय सेड लायक यू नो हांव आयज उलोयतालें and thank you for the comment okay thank you god bless you ani हांव तुमकां मागीर मेळटा बाय 2 hours later. So friends, आता हालीं सांगताले हाल मुगे लास्ट एग्जाम सायन्स रिवायज करता आनी हें कितें सांगता हालू कितें खूंय रे दाखय ऑन कर हॉस 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 सारकें आनू दिदी न्हू रे ना ना ऑन कर कितें वचयत तेंचो आनू दिदी वचय तेंचो चल कर ಈಗ आम स्टडीज कोता आनी चोय ही मॅडम चोय आपणा टॅब घेवन बसोला आं न्हू ए चोडवा दीदी एबीसी कोता ओके ओके चल आम लिसा करया चल रिवायज कर ओय होय आनी आमगे ब्लॉग्स बी सारके येयनाय न्हू रे कितें आम स्टडीज कोताय आख्या दीस बस स्टडीज हय चल हा लास्ट एग्जाम तेच्या हाटल्या सारके दीस रेस्ट नायरा रेस्ट आनी मागीर पोतून स्टार्ट 5th स्टँडर्ड स्टार्ट नेक्स्ट मंथ 5th स्टँडर्ड हाटल्या पतून एग्जाम सो चल स्टडीज कोताय आमी मागीर मेळटाय बाय बाय Much later. हाय फ्रेंड्स केशें सगलीं चोय गाडी हाडली आहा चोयल तुमी सो इंजीन ऑयल चेंज करपा येयला थोडें सर्विसींग आहा गाडयेचें आनी हांव कामां आसा मातशें बेगीन येयलो सो गाडये सर्विसींग करपाक आनी आतां वयतलो घरा ओके हें काम केलें म्हणटरी मातशें थोडें काम उरलो आहा मातशें थोडें बॅलन्सूय आहा सो आज जाल्यार हिंगा सो जाल्यार सायन्साची आनी आतां हांव रावतां The next day. हाय ग्रेस फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी समजत आता सगळी बरं आहे मग सध्या आता वयता स्कूल चल बरी कोक आन्सर कर बाय बाय बरें को कर बाबा ओके आय बाय म्हणून सांग ओके बाय बाय A few moments later. इट्स लिया क्रॅब चोयता टच बिग क्रॅब काम रे सी बिग क्रॅब से आम क्रॅब आळो त्यो लुलुसो
टच कोता Bad gonna. ना मेल्टी डेड That's so big, no baby? See? Oh. Inga teka teeth hai. तीत हाय Hoy. आणि किता हा Teka ani teeth hai. होय तीत आहे तेका चोय एशको इंगा 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 Ani actually होय इतेगे बेबी इतेगे बेबी क्रॅब चोयल्या आयज कित करूया क्रॅबाचें के bache cooking. कुकिंग करूया I फ्राय जाय तुका फ्राय क्रॅब fry. यू वॉन्ट फ्राय और यू वॉन्ट करी Inga ange bad. फ्राय नो Inga bad ye toy. होय चल मामा यम्मी फूड कर तुका आयज ओके Okay. Chef friends, ange koya. आवय चल्या क्रॅब कोथमीर न्ही रे मामा हेल्प कोतले से गुड Good. ओके लेट्स गो Let's go. चयले आसा आतां मामा मोको दिवं क्रॅब आनी चले आंदोली बीग क्रॅब अलिया भितर येतो ना न्ही रे नायस My dad. मेल ते वय The guys. हुंय हाय तेगे आयजू हेचोय न्हू हे आयज तेगेले तेगे लेग्स हुंय हाय It's हेचोय हे तेगे लेग्स हेचोय heavy. हेवी हा रे No. ना हेवी ना हातोमर येतो तेका No. हाय ना What? हां हायता ओके चल Beautiful this is. ब्युटिफुल दिसत तुका It's angoya. कित रे बाबा Yeah, angoya. कोरिया Oi. चल कोरिया Ding. Later. कोण हो म्हण Konu. कोण येयला शे Korea. कोण येयला तेका Mama, exam किती easy go. बेस्ट म्हणा का Oh, easy. इज येयली डायग्राम येयल्ले Oi. हुंच डायग्राम येयल्लो Diagram talent 3. येयल्ले केला न्हू Oi. परफेक्ट केला मरे शिकयला देशका Oi. इजी लास्ट पेपर गेलो Oi. Atale sana, maka atale sana. सो किती हॅपी ते सो हेचो लंच जाली रेडी आणि चोय दाखयलो तुमकां क्रॅब आयज केलें क्रॅब रवा फ्राय ओके मसाला लायन आनी ही केलें तोरां कोडी आनी चोय अनायरागे फेवरेट मुश्का सांगो ते शिको आतां बॉयल केलेल्यो आनी रायस ओके सो चलया आतां अनायरा दिया तेगे प्लेट आनी हे चोय आनो रेडी हा जेवपा Oi. आणि चोय आनुगे थाली Wow, thali. क्रॅब प्लेट घेतली Oi, grab plate बरी हा. चलते ये धुळली ती क्रॅब अगो ती म्हाका व्हडली केल्या. आणि खंय हाय व्हडल्यो Oi, कितू बरो wow. आलू घेत दाखयले न्हू हांवें चोयलो मरे कितको दोन आला ती क्रॅब Biggest clap ती सारकी. बिगेस्ट क्रॅब असो फर्स्ट टाइम मेळ्ळा आमकां इतू व्हडली न्हू Oi, चे कितू ओळा हा चे. तेगे पाय बी ओळा है. सो चल आतां जेय थोडा करून गो. हय तोरांकडी चल जेय आतां ओके बाय. Much later. हाय फ्रेंड्स याचं आता मेला Friends, ग्रँड कशे आहे? मॉल किती आता सांगत तुमकां ओके आमी So- शॉपिंग करपा होय सो आमी येयलें राती कळ्यात जालें 9:40 ओके आनी मामा येयलो ना ओके आमी सिके मामा सांगला सकल चपाचें येताय म्हणून कित्या हाल मामागे बर्थडे फ्रेंड्स रे हय हाल बर्थडे आनी आतां आमी येयलें सो आमी थोडें कितें घेवपा येयले आमी वयताय आरण बी वचपा जाय मामागे घेवपा सगलें आनी हय मिडनायट बर्थडे सेलिब्रेशन आहा सो आमी कॅफे वयतली हिंगाच ग्रँड मॉला भितरूच आनी केक घेतली कट करपाक ओके आतां वयताय हायपरमॅक्सान फर्स्ट आरण बी वयतली मागीर हायपरमॅक्सान मागीर आमकां वचपा जाय हिंगा कितें येता डाडा नांव ड्रिम्स डिस्कावंट सेंटरान कित्याक थिंगा डेकोरेशन घेवपा जाय सगलें
ओके आणि मुगे इसला गिफ्ट एक्सचेंजिंग हा आमगे ग्रुप हा सो 6 जाण हाय सो थँक्यू पाचे एक्चुअली मोर दॅन 6 हाय बट ती सगळी वेकेशनाक गेली सो आतां मेळ्ळें मॅक्स वयताय ही दाडा कितें हांगा मॅक्स मामागे फेवरेट हा सगळे सो फ्रेंड्स आम गेला से दाडा दाखय रे मॅक्स असं गेला 2 आयटम्स गेलाय एक सॉफ्ट पाउच गेला आणि एक नेकलेस गेला त्या मामा नेकलेस लायला आता त्या अरे कित्या इंक आम जीन्स सोदतालीं कितू सोदिले मेळोय ना जीन्स हा थंय थिंगा R&B सोदपाक कित्या R&B मामागे फेवरेट चोवया बरें मेट जाल्या वा एक दिसींग येता हांवें प्ले झोन चोया सो फ्रेंड्स आम गेले रावलो कदा गेला आम गेला जीन्स 3 टॉप्स गेलाय आणि बॉडी वॉश गेला ओल्डी बॉटल आणि कितें गेला हय तितल्यान गेला आणि आम शूज वायन कलर गेला ओके आणि ते बॅग तुमकां दाखयता हांव मामागे मेकअप घालपा बेस्ट आहा आनी चेन जालें हायपरमॅक्सा हांव चोयतलें कितें मेळट जाल्यार मामा चॉकलेट ओके चॉकलेट भितर घालपाक तितू सो किटकॅट ऑर जायत घेता हांव चॉकलेट कितें म्हणटा ताका फ्रूट कितें तरी तें दाखय तुमकां फ्रेंड्स आतां मेळ्ळें हिंगा चोवपा वीच गे सांग बलून्स गे मामा गे थीम कितें पिंकू कितें पिंकू एक हॅपी बर्थडे जाय आमकां सो बारीक ना जालें राव काय म्हणा अशें सो फ्रेंड्स हांव मेलींग कांय मेळना ओके रिलेटेड कांय मेळना फकत प्रिन्सेस बी तशें सो आम वयताय कितें ड्रीम डिस्कावंट सेंटर हें आमगे लास्ट डेस्टिनेशन आनी हिंगाच आहा एक कॅफे सो थिंग वयता आमी हांव नाका सायद कॅफे हाय सो हांव नाका ग्लोरिया जिन्सा मेळटा म्हाका ग्लोरिया जिन्स कॅफे हांव नाका चोया चोय कितू लूट ती चड लूट हा बी सगळें घेवपाक थिंगा यो आम ग्लोरिया चोयताय ग्लोरिया जिन्स कॅफे कॉफीज दिसता थिंगचोय आमी हिंगा ग्लोरिया कित्याक ग्लोरिया मेळ दिसता म्हाका केक चोय फ्रेंड्स दाडा घेता गेली केक रेड वेलवेट मामागे फेवरेट केक फ्लेवर सो फ्रेंड्स हेच हाडून आमी वयतली ड्रीम डिस्कावंट सेंटर घेवपाक आनी हांव बी धांवतो कित्याक म्हाका सारकी ताण लागली सारकी लूट धा जाली म्हाका दिसता आमगार 10-50 तशें का पावतली कित्याक ड्रीम डिस्कावंट सेंटर मातशें 1 किलोमिटर आमगे हावजाक मातशें बुक आहा इंगसो चोयलो दाडा कितें गेल रे मिड नायट सेलिब्रेशन आनी दाडा आतां वचोन बलून बी उडोवपा जाय रुमा बलून फुलोवन उडोवपा जाय कमेंट Share. subscribe the Golden